वास्को शिपिंग कंपन्यांची 3 ऑफिसां फोडल्यात आणि फकत कॅश फारायले. चोरांनी लॅपटॉप वा बाकीच्या कसल्याच गजालींक हात लायिल्लो ना. फूल ते दात तेंच्यानी स्क्रू हे करून फूल ओपन करून दवरलेले. येयले ते फूल कबट बिबट तेणी स्क्रू ड्रायव्हर बी घालून ते ओपन करून सगळे गेले. लॅपटॉप बी तशेंच आहा. कॅश सगळे तेणी हेले आनी ग्रिल्स बी कट करून ते त्या ऑफिसान हे केले. आमचो जेन्ना स्टाफ ऑफिसान येयल्लो तेन्ना ताका कळ्ळें की कॅश बॉक्स ओपन आशिल्लो. मागीर आमची ड्रॉवर्स ओपन आशिल्ले आनी कॅश बॉक्स टेबलार आशिल्लो आनी तेज्या खातीर कळ्ळें की चोरी जाली म्हणून. मागीर विंडो ओपन आशिल्ली आनी ग्रील बेंड जाल्ले आशिल्ले. तेन्ना कळ्ळें की चोरी जाली म्हणून. मागीर तेणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका कळयलें. मागीर हांवें पुलिसांक फोन केलो. कितले केस उरले? अरावंड कॅश अरावंड 30,000 कॅश आशिल्ली ऑफिसाची आनी म्हाजी पर्सनल. म्हापशां छप्पर फोडून भितर सरून चोरांनी 5 दुकानांतल्यान 50,000ची कॅश उखल्ली. हांव सकाळी एज युजल टायमार येता जाल्यार भायर सरले जाल्यार म्हाका फोन आयलो शेजाऱ्याचो. ताणें सांगलें म्हाका म्हजे कडेन म्हजें दुकान फोडलां म्हणून, तांचें फोडलां म्हणून. ताणें सांगलें तुमचें फोडलां आसतलें वयल्यान. इतल्यान हांव जर येवन पळयता जाल्यार भितरले वयले छप्पर काडलेले आनी भितर सरलेले. तातूंत तेंच्यांनी अवस्थ सामान दवरलेलें आनी म्हजे मोडचे 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया कॉयन आनी 100च्यो म्हणजे 50च्यो आनी 100च्यो 10-20 नोटी आशिल्ल्यो त्यो व्हेल्यो. म्हणजे जवळ जवळ 8,000 सामान व्हरून हें केलां आनी व्हडलें कांय व्हरूं ना. प्रोटेक्शन कांय ना, कांयच ना. पेट्रोलिंग बी कांय ना. पुलीस येवन गेले सकाळी ते करून स्टेटमेंट बी व्हेलें तेंच्यांनी काडलेलें. कितले अमावंटाचें व्हॅल्युएशन केलें 8,000चें म्हणून सांगलें गेलो. पण रातचे अशें ना कांय ना सेक्युरिटी नाच जाल्या. दिसाची ना रातची ना. राती तेंच्यांनी येवन वयरसून शीट काडून ते देंवले सगळे. सामान अत्यवस्थ हेवटेन तेवटेन करून उडयले. वेपार बी थोडो वतयलो आनी मेज तेंच्यांनी वयर उखलून घेतले आनी कितें चिल्लर 200-300 रुपया आसले ते घेवन गेले. वेपाराक बी तसलें कांय आसलां. पण हे दीस इज द सेकंड टायम. फर्स्ट टायमूय तशेंच जाल्लें आनी हे सेकंड टायम. कित्याक हे आतां पळय भायले जे लोणे येवन हांगा पडटा पळय ते कशें कितें करता तेच कळना. तेंचो सुद्दां हात आसूं शकता. म्हापशा पालिकेचो सीओ आनी नगराध्यक्षान खंय असल्या गजालींक उपाय करूंक जाय. चीफ ऑफिसर तेजे कार्य सारकें ना. तो डबल चार्जाचेर आसता. तो कलेक्टर म्हणून मदींच फंक्शन करता, मदींच चीफ ऑफिसर म्हणून फंक्शन करता. आनी चीफ ऑफिसराचें जे काम आसलें नगरपालिकेचे जे बाकीचे मूलभूत कामां आसात तेतून जे मार्केटाचें काम आसा तेजेरूय लक्ष पावना तेजें. आनी त्यामुळे हे सगळें जे जालां की लोकां मदीं आक्रोश निर्माण जाता प्रत्येक टायमार. म्हाजी तरी अपील आसा म्हापशाच्या नगराध्यक्षा कडेन चीफ ऑफिसराक घेवन एक म्हापसा मार्केटा खातीर एक स्पेसिफीक जर टार्गेट प्लॅन करीत कितें कितें करूं शकता. पेंटींग म्हणूं येता किंवा सेक्युरिटीच्या बाबतींत म्हणूं येता आनी जे उलयता ते करचे. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी विक्रम नाईक.